E26 सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. सगळी आम्ही लागीं सरुया. दुनिया देवा हाकालुया. आनंदाचो ताका सोया. तारुणातून पडप दुनिया. जिवितातून सोडूय दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको. तुज्या राजा व्हरून पावो. सगळ्यांक तुमकां देव कृपेन बरलो दीस आवडटा. तुका आवडटा. बाबाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वीस फोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी आखे प्रितुमे वयली बी आसती सो झाडां आनी बी आसलोली फळां दितोले सोर रूख तांच्या उदार पोसणाक दिता. अरण्यांत बुकेक सापडलोले पोळचेक माना दिवन पोसता. नव्या कोरारान जेजू मनशाचे तोरे तोरेची बूक निवाडटा आनी आपुणूच जिवीत दितलो उंडो जावन सोरो तसलें जेवण पोळचेक वाडटा. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महाधर्म प्रांतीक यात्निकां आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पालटाव. दर एक यात्नीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता. आमच्या यात्निकाच्या तेण्या पासत तेवाक दिनवासताना ताचे मुन्यारपण फळां बरी जावं म्हूण मागुया. ताचे पासत आमचें कालिस्मन तेवाक उबारतना ह्या मिसांत मेळटोल्या जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमी न्हवसोरलोल्या जिवितांत देवाक रुपान वाडत वचूं म्हूण मागुया. मिसांनी भेटयता बरी भलायकी मागून ब्रायन मस्करेस हांचे खातीर तशेंच जांबळ वान ही समुदाया खातीर आमी मागता. पिड्यान नासलेल्यांक जिवितांत सांडलोल्यांक आनी घडये जायते जाणांक हे मिसान वांटो घेवंक खुशी आसली पूण कांय कारणांक लागून घडये हो जिवो उंडो सर्गीचो शिवंक मेळना. ते आमच्या भाव भयणाक काळजां मनान धरून सगळ्या यात्निकां खातीर माद्री भयणी खातीर मागून ही मिसाची भेट आमी देवाक भेटोवया. आनी आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां जेवण मेळ्ळां पूण तें आमी इबाड केला. कांय फावटी आमच्या जिवितांत आमकां फावो तें मेळ्ळां पूण गुणगुणून तें आमी घेतलां. कांय फावटी आमकां दिल्ल्या देण्याचो मिसाचे भेटीचो खीर भाशेन यादनीक असो हो मिसान भक्तीपणी वांटो घेवंक ना. हे वेळार काजंतावन देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पत्की पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्य सदां सांकवार मरे
सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Mój Modeva, Surgiali Shanti, Dajaista, Sonsari, Survespora Deva, Surgi Charaya, Surpotveda Deva, Deva Baba, Ami Tugaro Mostar Gorda, tu catin vasta, tuझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता. महिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. Soumia Jezu Chrysta, Babacia eklat Buddha, Soumia Deva, Deva Jishidi, Tu Sonsarace, Babkata, Amchika Gut, Kakut Gut, Tu Babacia uzwiat posta, Amci magli ai kurwy. Mój Modeva, utsurgi ani shanti, Dajaista Sonsari, Witek powitak miasarati. Eva Babaci mój min Jezu Chrysta, Eklozu powin, Eklozu szwo, Eklozu pormiszwo. Mój Modeva, utsurgi ani shanti, Dajaista Sonsari. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलबायेन वागय. तुवें आमकां रोसल्यांत आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या शपथा वरवीं तो खरो दिव. तुजी सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुतांदुवाची सगळी ओळखोंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देसांत
सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? तोय मासान भरलोल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्यो. हे सगळे उरपोंजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरण्यात हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्परान मोइशेसाक म्हणलें, स्वर्गार तावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलो. 2 दिसा आपणाचो दिसपट्टो गिराज एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूर्त सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइशेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतांदुवाची शीन हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळे पेडणेच्या मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या पेडण्या भोंवती दव पडलो. दव उबून वेतोच अरणांतले सगळे जमनीर कौलां भाशेन शिंकलोल्या दवाच्या बर्फा इतले बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतांदुवांनी म्हणलें, मान्ना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइशेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सोर्गीचो उंडो दिलो. परत म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सोर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे संस्थीक लिपोवंक दवरचें न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सोर्गीचो उंडो दिलो. तरी आसतना मोळबाच्या कुपाक ताणें हुकूम घालो. सोर्गीचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरीं ताणें माना धाडलो. सोर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सोर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केल्लो बलिश्टाचो उंडो दादोशी जायसोर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलोल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सोर्गीचो उंडो दिलो. पागिबोन पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. पावा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारतां. फुडाराकांनीक हलक्या मोनाच्या ओन भावार्थ्या पोरी जीव नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात, कित्याक दुबावा विरेन जेजू सोवें आसा तें सोद तुमकां पोरगोटलां आनी शिकयलां. म्हणूनच तुमच्या आदल्या जिविताची
चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. कोट्या बोंदावण्या वरवीं पाट जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नोसोरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो कोऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रोचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak, 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 soy, soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy, soy. पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak, 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 soy, soy, soy. सर्वेस्पूर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. Moima tuka सोम्या. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण लोकांक देखलें तेन्ना लोक ताका व्हड्यांनी चडून जेजूक सोदीत काफारनान गेलो. तो तांकां तोडेर मेळ्ळो तेन्ना ताणें ताका म्हळें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सच सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावून दादोशी जाल्या देखून तुमी म्हजी सुदीक आयल्यात. खावून सरता तसल्या खाणा खातीर रास घेवं नाकात, पूण सासच्या जिविताक तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना ताणें ताका म्हळें, देवाक जाय तसलें कामां करूंक आमी कितें करचीं? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. ताणें ताका म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कशी खुणा आमकां करून दाखोवशी? तुज्यान कितें करूंक जाता? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्याक माना केलो, ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सच सांगतां, मोजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाब. कित्याक जो सर्गांत हांव देंवता आनी संवसाराक जिवी दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजी जी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजे विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krista. म्हज्या भयणी बाबांनो, आयचो विशय
हांव जिविताचो उंडो. हांव जिविताचो उंडो. आय एम द लिवींग ब्रेड ऑफ लायफ. हांव जिविताचो उंडो. अशें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तरणाट्यानो, हे मिसान वांटो घेतलेले न्हू, आनी कितें भाशेन शालूम करपा ह्या चॅनलांतल्यान हे मीस पळयतले न्हू. भावनान भयणो, अशी एक घडणी घडली एका गांवान. एका गांवान भुंयकांप जाली, अर्थक्वेक जालो आनी जायतो लोक मेलो. जायतो लोक मेलो आनी जायतो लोक खंय आसलो खबर नासली. अशे वेळार खंय जायत्या मनशांनी ही पडलेली व्हडलीं व्हडलीं घरां, बिल्डिंगां वचूंक सुरू केलें. वस्तिता आसतना तांकां अशी एक घडणी मेळ्ळी, अशीं दोग मनशां मेळ्ळीं. तातूंत एक आवय मेळ्ळी आनी एक ल्हान भुरगें मेळ्ळें. कितले दीस जाले ह्या अर्थक्वेक जावन ती ह्या भितर उरलीं. भितर उरलीं तेन्ना ती नको सगळो खाळोक, आमी खंय उरल्यान कितें आमचें नको. अशे वेळार भुरग्यान म्हणलें, मामी म्हाका जेवंक जाय, म्हाका भूक लागल्या, म्हाका जेवण दी. आनी भुरगें रडोंक लागलें. भुरगें जेवण मागता, पूण थंय जेवण खंय आसा, सगळी मातीच आनी माती आनी खाळोक. अशे वेळार हे खाळोकान हे आवयन कितें तरी सांसपिलें. सांसपिनाका तिच्या हाताक खंय एक जॅमाची बॉटली मेळ्ळी. आनी जॅमाची बॉटली मेळ्ळी, तातूंत थोडें जॅम आसलें. हें जॅम काडलें आनी भुरग्याक दिलें. कांय वेळान खंय भुरगें पत्तूर रडोंक लागलें. आनी मामीन विचारलें, बाय कितें जालें? आनी भुरग्यान खंय सांगलें, मामी म्हाका उदक जाय, म्हाका तान लागल्या, म्हाका उदक जाय. आनी मामीन जायते प्रयत्न केले भुरग्याक सांगूंक, बाय हांगा उदक ना, हांव खंयचें उदक हाडून दिवं, उदक ना. हे भुरग्याक हें सोजमना जालें. आनी भुरगें रडत आनी रडत रावता देखून ही आवय नको कितें करचें तें. कांय वेळान खंय हे काळोखान पत्तून हात घातलो, कांयच मेळ्ळें ना. सर शेवटी कांयच मेळ्ळें ना तें पळोवन खंय जो जॅमाची बॉटली मेळ्ळी ती खंय तिणें फोडली. आनीक ती फोडली आनीक तिचो एक खंय शिसो घेतलो आनीक आपणाकूच एक घायो केलो. आपली खंय शीर कातरली आनीक ह्या भुरग्याच्या खंय तोंडाक घातली. आनी अशें ह्या आवयन आपल्या भुरग्याची तान आपल्या रोगतान भागयली आनी अशी ती साळवार जाली. भावनान भयणीनो, आयचो विशय हांव तो जिविताचो उंडो. हांव तो जिविताचो उंडो. इस्रायल पोरसां देवान वेंचून काडलेली पोरसां. ही पोरसां इजिप्तान गुलामपणान जियेताली. गुलामपणान जिवप म्हणल्यार एक व्हडलें भार तांचेर आसलो. आनी ती देवाक शिणटाली, देवा आमकां हांगासर कित्याक हाडलें तुवें? वो वावर आमच्यांनी करूंक जायना, वो हे आमकां त्रास दिता ते भोगूंक जायनात, ते सोसूंक जायनात. कित्याक तुवें आमकां ह्या इजिप्तान सोडलीं? हे इजिप्तकार आमकां बडयतात, धडयतात, पिडापीड दितात. आनी हो लोक थंयसर वळटालो. आनी हो लोक थंयसर वळटा देखून देवाक चुरचुरे दिसतात हे पोरजीचे. देखून देव हे पोरजेक सिनाय दोंगरार व्हरता, हे पोरजेक सुटका दिता. पत्तून ही पोरसां ह्या ओरोण्यांत पत्तून गुणगुणटा आनी देव ती म्हणटात, आमी थंयसर बरीं आसलीं, इजिप्ताक आमकां जेवण तरी मेळटालें,
हिंगा जेवण ना कांय ना कित्याक म्हूण आमकां हांगासर हाडल्यात आनी देव परतून हे पोरशेक एक भासाण दिता त्याच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या ती म्हणल्यार देव हे पोरशेक सांगता तुमकां दिसाक 2 पावटी जेवण मेळटलें सकाळीं सकाळीं पोटभर तुमी उंडे खातल्यात आनी सांजी तुमकां मांस खावंक मेळटलें आनी ही खबर आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळ्ळी बाबणू मनीस कित्याक गुणगुणटा हें गुणगुणपाचें जायते जाणांचें एक गीत तें पावस आयलो आवयस कितलो पावस आयलो कित्याक कितलो पावस आयलो वत आयले अरे सोसूंक जायना हें वत केदें शी पावस नाच गुणगुणपाचें हें मनशाचें गीत हें गुणगुणप हें केन्ना काबार जायना इस्रायल पोरचेचें गुणगुणपाचें काबार जालें ना देवान तांकां सोडयलीं पोत्तून गुणगुण गेल्लीं देवान तांकां थंयसर इजिप्ताक दवरलीं पोत्तून गुणगुणलीं वाय पीपल आर ग्रामलींग अगेन एंड अगेन कित्याक जाणा एक कारण आमकां देव जावंक जाय आय वॉन्ट टू बिकम गॉड एंड आय वॉन्ट टू डू वॉट आय वॉन्ट आतांच जर पावस यो पावस येयलो आय एम हॅप्पी आतांच जर वत यो आय एम हॅप्पी म्हाका जाय तें जाय म्हाका देवाची खुशी करूंक नाका म्हाका जिवितान येता त्या आव्हानाक फुडो करून जिवंक नाका म्हाका जाय तें जाय म्हाका म्हजी खुशी करूंक जाय एक रोसना कशी आमकां देवाची खुशी करूंक नाका रोसना कशी आमी रोसणार कशी आमची खुशी करून जिवंक सोदता हांव ह्याच्या पयल्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलूस सांगता एफेसकारां बरयल्ली चिटीन तुमचें खोटेपण सोडात तुमचें खोटेपण सोडात आनी णव सोल्लें जिवीत जियात हांव चलतां ती वाट बरी हांव कोत्तां ती पातकां खरी हांव जेतां तें पवित्र जिवीत ना बाबणो ही म्हजी खुशी ही देवचाराची खुशी ही संवसाराची खुशी बाबणो आयची शुभवर्तमान आमकां सांगता हो लोक जेजूक सोदूंक भोंवतात कित्याक सोदूंक भोंवतात ती आनी जेजू हे लोकांच्या तोंडार मारता कित्याक तुमी म्हजे मिलाग्रे पयले म्हूण तुमी भोंवनात पूण तुमकां जेवंक बरे उणें मेळ्ळ्यात आनी आनीक उणें मेळटलें काम कित्याक करूंक जाय हाय ते तर घरान जेवण मेळटा जाय ते तरणाटे आहात ते काम करिनात आवय बापूय कश्टवतात काम आसल्यार करिनात ना जाल्यार कोत्तले खंयचे पूण ही पोरसां जेजू फाटल्यान धांवता धांवता कित्याक तांकां आयतें मेळटा बाबणू जेजू ह्या जेवणाची खबर करिना जेजू गेल्ले फावटी गेल्ल्या आयतार दिसा आमी नियाळ केलो जेजू कडेन जेजून आमकां सगळें जेवण मेळ्ळलें जाय देवाक सगळीं जेल्लीं जाय देखून 2 मासल्यो आनी 5 उंडे घेवन सुमार 5000 दादल्यांकूच जेवण घातलें बायलो कितल्यो भुरगीं कितलीं आनी 12 पाटल्यो उरल्यो बाबणू जेजू आयज आमकां सांगता खावून सोरना तसले खाणा खातीर त्रास घेयात खावून सोरना तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात बाबणू हो उंडो कांय वेळान आमी शिवतल्या हो उंडो खंय तान येता हो उंडो स्वर्गार तावन येता आमी जेवता तें जेवण अशें जेवलें आनी मागीर भायर पडलें पूण हें जेवण हो उंडो खाता तो सासणांक जियेतलो बाबणो हो उंडो कोण दिता उंडो देव मनशाक दिता आनी उंडो बेश्टीक वस्त न्हय एक पर्सन एक देव म्हज्या काळजान येता ही ती हांव सासणेच्या जिविताची उंड्याची खबर करता ती बाबणू आयज एक दीस आमच्या गोंयांत मनयता हांव तो म्हळ्यार यादनिकां खातीर भेटयलेलो हो दीस मनयता हांव यादनिकां खातीर भेटयलो दीस मनयता आसतना कितें भशेन मारी जो मारी वियानी हो यादनिकाचो पात्रून हो कितें म्हणटा मिसाची बॅट ही वर्थ ती बॅट
हे सगळ्याहून व्हडलें मागणें मिसाची भेट हेचेहून व्हडलें आनीक मागणें ना. हाचेहून व्हडलें देवा कडेन मनशाक दिवपाक आनी कांयच ना. आनी देवा कडेन मिसाचे भेटेवून आनी कितें व्हडलें कितें दिवपाक आसलें जरूर देव मनशाक दिता आसलो. मिसाची भेट व्हडलें मनशा कुळाक देणें. मिसाची भेट मनशा कुळाक एक व्हडलें देणें. बाबण्णो, मिसाची भेटीन वांटो घेतल्यांक मिसाची भेटीन चिताबेन वांटो घेवया, भुक्तीन वांटो घेवया. आनी केन्ना आमकां संदी मेळटा तेन्ना बाबा हे घडये म्हजें पयलें मीस आनी निमणें मीस हांव नको, हें म्हाका सासणेच्या जिविताक पावयतलें. दुसरी वस्त यादनिकां खातीर मागता आसतना होच भाग्यून अशें म्हणटा, म्हाका एक यादनीक मेळ्ळो आनी एक आंज बडो बरोबर भेट्टे जाल्यार हांव पयलो यादनिकाक नोमान करतलो. काय बरें उतरां ती. तो म्हणटा एक सायडीन यादनीक आहा, दुसरे सायडीन एंजल्स आसा. कोणाक पयलें आमी भेट करून वयतले? तो म्हणटा पयलें हांव हे यादनिकाक भेट करतलो. फर्स्ट वील आय से फर्स्ट हालो टू द प्रिस्ट देन एंजल. कित्याक म्हणटा तो अशें? हे आंज बडव्यान म्हाका राखूं येता, पूण हे आंज बडवेच्यान म्हाका सर्गीचो हुंडो दिवंक जायना. वो सर्गीचो हुंडो दिवपी यादनीक तो ताका हांव पयलो नमान करतलो. बाबूनो, आयज संवसाराक सगळ्या यादनिकाची खातीर मागपाची गरज. गेल्ल्या काळान कितले आमचे तरणे कितले यादनीक हे संवसाराक वंतल्ले. सुमार मोर देन 300 इंडियन प्रिस्ट आर डायड. आयज जायते फावटी यादनिकाचें जिवीत जायतें अवघड जाता. कोडे कांय फावटी आमची यादनिकाचें जिवीत कोडे सारकें जायना. देखून यादनिकां खातीर मागप. कांय फावटी आमच्या घरांनी भुरगीं थोडी हम दो हमारा एक, आमी दोग जाणां बाबायला आमगेर एकटेच भुरगें. सिमनारीन बी आयज वोकेशनां देवल्यात. हे खातीर हे मिसान वांटो घेता आसतना आमी देवा लागीं मागुया, देवा तूं तो सर्गीचो हुंडो तो खावून आमकां जिवंक दी. तो हुंडो दितले यादनिकांक दोरसाक राख आनी सांबाळ. आनी हो हुंडो घेवन जिज भाशेन उलयतना वावुरतना आमच्या घरान, आमच्या शेतान, आमच्या भाटान, आमच्या ऑफिसान, जंय आमी आसा थंय जेजू सारके जेजूचे जिवे गोवाय जावंक आशिर्वाद दी म्हूण मागुया. हे देवा उतर आयकले उपरांत उबी रावया आनी आमचो बाबात उच्चारुया. सत म्हणटा देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकट्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्मे वरवीं पूर्वी समलो, आंकवार मरिताय सोरमलो, पोंसलेका ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार चुडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मरे देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवाच्या उजव्यान बसलाय, जिवितांची व्या मेल्यांची मसली करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांची मोगसणी, कुडीचें जिवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. हो सर्गीचो हुंडो दोरसाक आमी शिवंक, भावात्तान तो अनुभवूंक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. मोजेसाच्या आनी आरोनाच्या मध्यस्थीपणा काल सोर्वेस्पोर देव इस्रायल पोरजेची भूक निवारता. देवान केरीत आपोवणें दिवन बिचून काडलोले आमचे यादनीक संस्काराचे ओर्ताबोरीत समारंभणे वरवीं पोरजेची तोरेकवार भूक निवारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर.
आसा तसल्या काणा खातीर न्हय पूण सोडना तसल्या काणा खातीर भार घेयात. संवसारी वस्तूची आशा सोडून सोडना तसली मूल्य आपल्या फुडारीपणांत उखलून दवरूंक आमचो राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट तुमच्या काळजाची आनी मनाची नवसरणी करात. जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमच्या आदल्या कोट्या वोंदावण्याक पाट वळून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोन प्रांतीक याज्ञिका आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पालतांव. तांचे बरे भलायकी पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट ओगीच रावन मागुया. जे घरांनी बावयणां आसात आवय बापाय खातीर, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर हॉस्पिटलान कश्टवतलीं आसात, बारान चिपलोलीं आसा, वाडदीस मनयतलीं आसा, याज्ञीक भावांक जे पिडेन आसात तांचे खातीर, सिमनारीस भावां खातीर जे सिमनारीक वचूंक तयारी करतल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर मागुया. दोनूय आमची मागणी, आमची गरजो तूं पुरी कोर आनी तुजी खुशी जाल्यार एक एकट्याक सर्गीच्या देड्यांनी तुजे कृपेन सुक्तीन भर. तुजो जियेता राजो चलयता ससन्याच्या ससनाक आमेन. दाना तयारे वेळार गीत घेवया. C35 तुज देण्यान फावो जाल्लो. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यानो, तरणाट्यानो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवूं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं
आमी तुका सदां उपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन बसूया. Hoje आमी करूं favor. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा, सूर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सूर खाली आनी सुरदाय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सलमान दिलो आमकां ताणें चल नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मोहिमे स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pouvez, pouvez, pouvez. Barato सर्वेस्पोर. Sordani संसार बोला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका सोयीसोर. सर्वेस्पोराची नावी येतात ताकासोर. उत्सर्गी तुका सोयीसोर. बाबा खरच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुने क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुचवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समर्पणची. तेसपरी जेवण दोस ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांची बोगसणें मेळच्याक तुमची बसत आनी समेज मनशे बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगड्यासा करात. बाबार्ताचो गुट परगोटुया. सोम्याची सूर आमी ओळखता. आमी काळजीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवानी सोर. आमी तुजे मरण परगोटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कुणें रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की पृथ्वीर विस्तारुले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा,
फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पूण शेवणपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी शेगुतीन मेल्ल्या समिस्तां तुजी पोजुडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे मिसान वांटो घेतल्यांची जो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाची माय सांगती भाग्यून तुजे तिचे पोती बरोबर भाग्यून दोरमता आनी सांज तुजे वाचा बरोबर आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणे सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुरवीं त्याची जुस्सांगाता त्याची सुता पवित्र आत्मेचे एकपणा सूर पदवीदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. भावन भयणो, हो सर्गीचो उंडो हो ह्या संवसारान आनी सासणीक जिवितान आमकां पावयता. तो दुर्साक हो उंडो शिवतना फुडें आमकां शिवंक मेळना तरी बाबातान हो काळजान आसा म्हूण आमी विस्वास दवरून ह्या जेजू शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताची घोटाय आनी बळ आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय समक येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बुगशिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितां सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंदरा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान उद्रेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता आत्म्याच्या दुर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हयपणची पोसबेच्या बाबाताची दिसकार तुजे खुशी पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओतो सर्गीचो उंडो बाबातान ताका शिवतली आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूनचे म्हाका फावना पूण तुजे तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवच्या वेळार गीत घेवया. D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो. जिविताचे उदक पिवंक येवचें तानेल्यार जिविताचो उडो कावूंक येवचें भुकेल्यार Buke
केला आवडता आमचो मोता केला तुका पिवूका शेता Sot mubukela Audeta सर्गीचो हुंडो आमच्या काळजान आसा जिव दिवतो ताका शिवूंक मिलियन्स लोक रावता ताका आर्गां महिमा वाखणी दिनवास ससण्याच्या ससना प्रार्थना देवा आमच्या सर्गीच्या बापा ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नवें जिवान आनी गोठायेन भरल्यान सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणेच्या सुखाक आमकां पावय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. अशें मोगाळ बाबडीनो आमी यादनीक कितें भाशेन तुमकां काजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मागण्यांक तुमच्या सहकाराक आनी तुमच्या भावपणाच्या नात्यान तुमी आमचे खातीर मागतात आनी सहकार येतात ह्या खातीर कितें भाशेन तुमकां काजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी यादनिकां खातीर मागचें कित्याक यादनीक आपणा खातीर जायनात यादनीक आपल्या पोरचे खातीर आनी देवाच्या राजा खातीर म्हणटकूच तुमच्या सहकारा खातीर काजांतान तुमच्या मागण्या खातीर काजांतान हांव सगळे यादनिकेच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पोर तुमची सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं सोर प्रयत्न बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ते शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F12 कुशाल काळजा देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजा देवा शांती बासूर घरावता हालेलुया 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 हालेलुया